कळंगूट वाठारात फाटल्या 4 दिसांत ज्यो घडणुको घडल्यात त्यो सामक्यो चुकीच्यो। अशा तरेच्यो घडणुको नियंत्रणात हाडपा खातीर राती कडेन पुलिशेन गस्त वाडोवपाक जाय अशी मागणी मायकलान केल्या। कांय प्रकरणांनी निष्काळजीपणा दाखयिल्ल्यान कळंगूटचो पुलीस निरीक्षक परेश नायक हांची बदली करप म्हळ्यार तांकां बली का बकरा केल्ल्या सारकेच आसा अशें मायकल म्हणटा। ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाय ते कोणूच पळयना। आमी आतां कितले फावटी सांगले की आमकां थिंगासर फायर स्टेशन जाय, म्हणजे फायराच्यो गाडयो जो जर शेकाक उजो लागलो जाल्यार रोखडीच ती वचपाक जाय पालोवपाक। थिंगा नाच, पिलेनसून येता म्हणून ते शेक गेले वा ते रेस्टॉरंटाक सारको कंप्लीट उजो लागलो। सो थिंगा स्टेशन करपाक जागे आहा आमचे कडेन, गव्हर्मेंटाचे जागे आहा, बट विलिंगनेस ना, पयशे मोडूंक सोदिना। कोस्टल बेल्टाक जर पयशे तुमी मोडिना जाल्यार पयशे भितर येवपाचे कित्याक चिंता? हे फायनान्सानूय चिंतपाची गरज आहा। फायनान्साचे जे मनीस आहा तेणी सांगूंक जाय न्हू, हायेस्ट रेव्हेन्यू इज बींग गिवन फ्रॉम अंजुना वागातोर, शापोरा, मोर्जे, आरांबोल, केरी। हे एरियेन तुम्ही फायर ब्रिगेडीचे धाकटे प्लटून दिया न्हू, एक एक गाडी दिया, धाकटी गाडी दिया। मोर्जे, आरांबोल, केरी एक दिया, अंजुना वागातोर, शापोरा एक दिया, कलंगूट, कांदोलीम बागा एक दिया। थिंगा पुलीस एक्स्ट्रा फोर्स दिया, थिंगा पुलिसाची वॅन सी DI बिकेम द स्केप गोट म्हणटा पळय तशें जावंक जायना। 4 इन्सिडंट जाले, PI काडलो आनी उडयलो। तर PI इतले बरें काम केलां ते खंय उरोंक ना अशें जाता मागीर। बली का बकरा जाला। इट इज सेम लायक अंजुना केस। अंजुना केस कितें जालें, आनी कोणें इन्स्ट्रक्शन दिले, PI सस्पेंड, अशें जावंक जायना। सो इट्स अ डिसिप्लिन फोर्स। Somebody from top. There is nothing political like that. instruction. I have told very clearly yesterday, and whoever is going to be the in charge of the police station, I will continuously work with him to see that these so-called touts, guides, illegal guides are booked on daily basis. We will see that Tito's lane goes back to its original Tito's lane. आधी आम्ही बरी टिटोज लेन केल्ली, कोण म्हणटालो ती IT लेन कशी दिसता, कोण म्हणटालो असली इतली बरी लेन जाल्ली आहा टिटोज लेन, ती आतां बिगडत गेल्ली आहा। सो ते परत सारके करपा खातीर जे कितें जाय, आय विल ऑल्सो टॉक टू पंचायत अँड टेल देम लेट अस हॅव द मीटिंग टुगेदर, लेट अस गिव देम वॉट एवर इन्फ्रास्ट्रक्चर दे वॉन्ट। वी विल पुट डूज अँड डोंट्स टू ऑल दोज क्लब्स अँड रेस्टॉरंट whoever are trying to do something wrong over. गोयच्या रस्त्यांक लागून लोकांचे हाल जाले, ते खातीर मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयलां। देखून रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात ती बेगोबेग पुरोवची अशी मागणी लोबोन केली। चीफ मिनिस्टराक लेटर केला की पावस सबसाईड जाल्लो आहा, काबार जाल्लो आहा, म्हणजे आनी तितून हे भरपूर पॉट होल्स जे जाल्या, सम रोड्स हॅव बीन वॉश्ड अवे। ते आख्खो व्हडलो टेंडर प्रोसेसाक रावचो न्हू, म्हणजे तो रोडाचो टेंडर जातलो, तेजे EFC जातले, म्हणजे फायनान्शियल एप्रुवल जातलो, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल, मागीर टेंडर, मागीर फायनान्स एप्रुवल, तो जाता म्हणसर मार्च जातलो। सो आतां जे पॉट होल्स जाल्या गोंयभरच्या रोडांक, म्हणजे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, सम पार्ट ऑफ द हायवे अँड इंटरनल रोड्स, तेजो ताबडतोब तेंच्यांनी एक सगळ्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरांक घेवन कितलो रफली एस्टिमेट जातलो पर कॉन्स्टिट्युएन्सी हे काडचे, आनी कंबायंड नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा म्हणून एक टेंडर काडचो अंडर PWD। आणि हे पॉट होल्स आनी वॉश्ड अवे रोड्स जे पॅच घालपाक जाय, म्हणजे पॅच ऑफ से 20 मिटर्स, पॅच ऑफ 30 मीटर, 30 मीटर रोडूच पिड्ड्यार जाल्लो आहा, व्हांवन गेल्लो आहा, हो इमिडिएटली डबल कोट हॉट मिक्स घालचो तेका, ते तितल्याच पॅचाक, आख्खो रोडाचे उलयना, आख्खो रोड मागीर करा। स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।